नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साष्टीकार ह्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमी एक म्हत्वाच्या विशयाचेर हांगा भासभास करपाक आसात आनी आमचे बरोबर आसात गोवा कॅनचे निमंत्रक लोण बाब मार्केन्स. लोण तुका येवकार. लोण बाब, तुका आज हांगा आपोवपाचें कारण म्हणजे सद्याक गोंयांत भितर रोड सेफ्टी मंथ चालू आसा आनी ह्या तातूंत भितर जर पळयलें जाल्यार जानेवारी टू काल बसून गोंयांत 40 फॅटल एक्सिडेंट जाले आनी तातूंत भितर 42 डेथ जाल्ले आसा. तातूंत भितरले 31 आर मोटरसायकल रायडर्स, देन 4 पिलियन रायडर्स, 2 other vehicles drivers, 2 pedestrians, 1 cyclist and 1 passenger. So in 56 days 42 deaths on the road. So हे दिसना की सामके एक भिरांकूळ अशी परिस्थिती दिसना तुका? पळय, म्हाका तरी दिसता एक जे पद्दतीन तें जालां तें शॉक एवरीबडी. पूण एज अ पर्सन हू इज बीन फॉलोइंग दीस रोड सेफ्टी कॅम्पेन फॉर व्हेरी लॉंग टायम, म्हाका दिसता की अशें जाल्लें तेजे पयलीं पासून. पण गोवा हॅज अ टेंडन्सी टू फॉरगेट एंड मे बी इवन फॉरगिव. सो म्हाका दिसता असो टायम येयल्लो आसा की वी हॅव टू स्टार्ट टेकिंग स्टॉक ऑफ द सिच्युएशन. म्हणून म्हजें म्हणणें कितें आसा, हे जे एक्सिडंट जाले इट व्हेरी इम्पॉर्टंट टू एनालायज द एक्सिडंट. कित्याक घडलें, कशें घडलें आनी सिस्टम जाग्यार आसा. इनफॅक्ट एवरी एक्सिडंट डेटा हॅज टू बी अपलोडेड. देर इज अ सिस्टम पोर्टल इज ऑलरेडी देर. ऑफिशियल्स हॅव बीन गिवन डायरेक्शन सगळें आसा. पूण अपलोड केलें ते सामकें प्रेझेंटेशन पळयलां सारकें स्टेट ऑफ गोवा, एवरी इंच ऑफ द स्टेट हॅज बीन मॅप्ड आनी सगळे एक्सिडंट ते डेटा फीड करता. विशय कितें आसा की स्थानीक लोक की पंचायत की म्युनिसिपालिटी हेचेर कितें करता हो विशय. PWD, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट, ट्रॅफिक पुलीस सगळ्यांची ती स्टेट लेवल जबाबदारी आसा. पूण मरता तो खंय, खंयच्या गांवांत पंचायत नाल्यार म्युनिसिपल एरिया. ह्या जर आमी बारीक लक्षांत घालीत जाल्यार आमी पळयता की स्थानीक लोकांनी आतां इनवॉल्व जावपाक जाय टू वर्क ऑन द सोल्युशन. प्रॉब्लम एवरीबडी नोज वॉट इज द प्रॉब्लम. आतां ऑफकोर्स आमी आतां रेंट अ कॅबाचेर खूब डिस्कशन जाल्लेलें आसा. पूण हांव सांगता नॉर्थाची परिस्थिती आज आमी पळयता. एक गाडी सकाळीं ट्युरिस्ट टॅक्सी म्हणून वागता, आफ्टर लंच इज रनिंग एज रेंट कॅब, तो नंबर प्लेट चेंज करता. ही आमची गोंयांत परिस्थिती आयज पावलेली आसा. सो आमी तेच ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट विचारलें हाव यू आर गोइंग टू सॉल्व दीस प्रॉब्लम. This can be solved only by educating the common person on the road. What is the number plate of a taxi? What is the number plate of a rent cab? कितें डिफरन्स आसा, कलर डिफरन्स. आनी हे गिरायकाक सामको म्हत्वाचें. कित्याक जो टॅक्सीन बसता ताका इन्शुरन्स वेगळे लागता, रेंट कॅबान बसता इन्शुरन्स वेगळे लागता. जशें आमी ह्या दिसांनी रोड सेफ्टी मंथ आमी भुरग्यांक सांगता, लोकांक सांगता अरे बाबा तूं हेल्मेट घालता, इट इज नॉट ISI मार्क हेल्मेट, यू आर फिनिश्ड. You will get not 1 naira paisa from the insurance company. Okay. They have taken a decision. They will not pay, and Supreme Court orders are there. And if you are helmetless, then you will not get it. Helmetless is out of the question, sure. But helmet जर घालता म्हणून कितें तरी चेपे घालता. हांव सदां जोक करता, might as well cut watermelon and put on your head म्हणून. कितें घालूं जाय म्हणून घालपाक जायना न्हू. स्पेसिफिकेशन इज गिवन द ISI मार्क हेल्मेट. आतां हितून कितें आहा, आमी आतां BIS ब्युरो ऑफ इंडिया सांगता म्हापशा सांगता स्टिकर घालता, ISI फेक स्टिकर जाता बिलकुल. सो हितून आमी पळयत जाल्यार लास्ट गिरायकाक खबर आसपाक जाय बाबा कायदो कितें. 18 कोटी जर स्टेट इज कलेक्टिंग 18 crores on traffic offence violation. It's negative revenue to the government. So where is this money coming from? It's come from our pockets, public or tourists. आणि ही परिस्थिती केन्ना जातलें जेन्ना आमकां स्टॅटिस्टीक कळपाक जाय. आज 16 लाख लोक गोंयांत रावपी लोक आसा. टुरिस्ट येतात 90 लाख जाले, 90 lakhs. फुडल्या वर्सा प्रोजेक्शन 1 crore 20 lakhs. आतां तूं म्हाका सांग रेंट अ कॅब, रेंट अ बायक हे वाडटलेच आनी ताका नेम ना, कांय ना. देर इज नो कंट्रोल. इवन हेल्मेटान सांगता तुका I had great difficulty to get one clause added there that ISI mark helmet is compulsory. Rent a cab and rent a bike. Yes. Is it legal? No, it is a legal scheme of the government. It is a legal scheme of the government. It is like बाकीचे स्टेटान private company गाडयो दिता. You hire. This is also the similarity. The question is not
about the concept, the question about monitoring it. तुका एक गाडी दिली, हांव सांगता तुका, तूं परवरी तुका मोला भायर दाखयता कशें लोकांनी विथ मार्कर तेंच्यांनी नंबर प्लेट केल्या, मार्कर. सो हांगा कितें आहा न्हू, इतले टुरिस्ट येता गोंयांत की तो टुरिस्ट आपल्या संवसारांत चलता, ताका कोण विचारपी कोण ना. सो म्हणून आमी म्हणटा न्हू, टुरिजम डिपार्टमेंट इज वन ऑफ द मेन स्टेक होल्डर्स. कोण इन्वायट करता हांकां गोंयांत येवपाक? टुरिस्ट डिपार्टमेंट. पण तूं इन्वायट करतलो, तूं जबाबदारी घेवचो ना, तूं जबाबदारी घाल. तेजे वेबसायटीर कांयच ना, वेबसायटीर घाल. जशें ते आतां सांगता की यू कॅन गो टू द वॉटरफॉल एंड स्विम, एक लायन ना थंय वेअर लायफ जॅकेट म्हणून. सो हे कोणाची जबाबदारी? सो म्हाजें म्हणणें कितें, it is a wake-up call to the citizens of Goa, but more than that is a wake-up call to the officials, because now this data is going to Supreme Court. All this data, and next month the Supreme Court committee is going to come to Goa, and they will hold these officers responsible by name, not by designation. Contempt of court, this is danger pattern. There is a meeting in taka sarad samara. तुम्ही आता म्हणता म्हणजे की एक केला की सगळे ॲक्शन येतात तो अजून ताची एनालिसिस जावपाक जाय. येस जाता गोंयान ना. आता सिंपल सांगता तुका, एज फार एज नोटिफिकेशन इज कन्सर्न सगळे जाग्यार सब कमिटी फॉर एक्सिडेंट अनालिसिस म्हणून नोटिफाय केले. 27 पुलीस स्टेशन आर नोटिफाईड विथ द PI, concerned PI and staff and PWD. आता हांव कितें म्हणूंक सोदता की कोण तरी नोडल ऑफिसर आसपाक जाय न्हू, की हे वयतात की ना. ते दिसा आमी नॉर्थ गोवा मिटिंगेन आमी थारायला की 10 एक्सिडेंट आमी घेतले नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट, आनी SP नॉर्थाक ती जबाबदारी तुमी यू एनालायज दोज एक्सिडेंट. प्रत्येक एक्सिडेंट आमकां एक रिस्पॉन्स मेळटा. वॉट इज द कॉज एक्सिडेंट. आतां हरमला 10 रुपये. सो ओपनिंग द डोर, कॅन आय किल समबडी पण म्हणटलो, बट लूक एट सर्कमस्टन्सीस. 10 रुपये त्या भुरग्याक हिट जाले, त्या रस्त्यार पडले, ट्रक तांचे वयर गेले. सो इफ यू एनालायज डिस्क लागले देन दुसरे फाटल्यान एक्झॅक्टली. सो हितून कितें आहा, वर्ल्ड वायड एक्सिडेंट एनालिसिस, क्रॅश ऑडिट, इट इज अ प्रोफेशनल थिंग. दिस इज नॉट अ टायम पास. कळ्ळें न्हू. ड्रायव्हिंग स्कुलाचे ऑडिट जाले, कितें चल्लां तेजे ऑडिटाचें, वॉट इज द आउटकम, वॉट इज द एक्शन टेकन. सो वॉट इज हॅपनिंग हियर टुडे इज दॅट every department has to pull up its socks. Every head of department ची जबाबदारी घेवपाक जाय. आनी आयज आमी कितें करता, हे सगळी जे नोटिफिकेशन कायदो कितें आहा, वी आर रिचींग इट टू स्टुडंट्स, वी आर रिचींग इट टू सिनियर सिटीजन पब्लीक. ग्राम सभा येता त्या ग्राम सभा फ्रॉम एप्रिल 2024 यू विल सी दिस अक्रॉस द स्टेट. दिस विल बिकम अ क्रुशियल ग्राम सभा डिस्कशन. ते आमी गॅरंटीड करता. कित्याक ह्यो जो नोटिफिकेशन आहा स्थानीक लोकांक पावना. पयलें ते इंग्लिशीन आसा, आमी डिमांड करता पयलीं ते कोंकणीन कर. लोकांक कळपाक जाय क्रॅश ऑडिट म्हणजे कितें, एक्सिडेंट एनालिसीस कमिटी म्हणजे कितें, लोकांक कळपाक जाय. लोक मरता. दुसरें आतां आमचे कॉम्पन्सेशन स्कीम आसा, ती इन्शुरन्स न्हू, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाची कॉम्पन्सेशन स्कीम आसा. जो कोण मरता तेका इनकम लिमीट इज बीन रेज टू 10,000 आणि यू कॅन फायल क्लेम इन 365 days म्हणजे 1 year. येस, स्थानीक लोकांक पावपाक जाय. प्रत्येक पंचायतीक हें इन्फॉर्मेशन पावपाक जाय. गुड समरिटन कायदो, दिस इज अ इशू कम अप आफ्टर सेव लायफ फाउंडेशन, an organization in Delhi has filed for PIL. तेजे उपरांत सुप्रीम कोर्टान PIL जाले उपरांत सेंट्रल गव्हर्मेंटान गुड समरिटन लॉ केला. म्हणजेच कोण एक्सिडेंट पळयता तो ताका हेल्प करूंक शकता, कॅन सेव हिज लायफ. No questions will be asked, and there is a format. डॉक्टरान सायन मारपाक जाय, PI सायन मारपाक. तो फॉर्म पुलीस स्टेशनाक तुना. Primary health centers have not received this form. So this is the state of the situation. So in short, accident increasing is a eye opener. It's a wake up call for all departments to say, Baba, are we doing what we are supposed to do? आमचे कडेन जी माहिती आसपाक जाय तेंचे आसा की ना, ती म्हाका दिसता जबाबदारी तेंचेर आसा. दे हॅव टू डू इट. एज मच आज तूं हे जो मंथ सेफ्टी मंथ चालू आसा ताका लागून आज मडगांवां येयलो. कितें एक्झॅक्टली कितें म्हणजे आज आमी आमचो एक्शन रोड सेफ्टी अवेरनेस एक्शन गव्हर्मेंट कॉलेज बोर्डा भायर तेजे गेटी भायर एक्शन केलो. एक वराचो एक्शन केलो. एक म्हणजे स्टुडंटाक दाखोवपाक जाय की तुज्याच कॉलेजा भायर कितें घडटा. बस स्टॉप ना, कसलोच रोड सायनेज ना,
झेब्रा क्रॉसिंग जर आसा ना, स्पीड ब्रेकर आहा जाल्यार बोर्ड ना. सो ही परिस्थिती जी आसा थंय त्या भुरग्यांक पयलीं कळपाक जाय. आज भुरग्यांक बस म्हणजे कितें, खंय हात घालो बसले गेले, वडा कडेन, पणसा कडेन, माडा कडेन अशें बस स्टॉप जाले. हे बस स्टॉप इज अ सायन. आय कॅनॉट फूल सेम हात दाखोवन कोंकण रेल्वे रावतली म्हाका ना. सो खंय तरी आमचे गॅस सिलिंडर आतां एक आमकां गॅस सिलिंडर ट्रान्सपोर्ट गाडी आमकां हाडयली, कांयच ना तेजें. यू आर रिप्रेझेंटींग अ पब्लीक सेक्टर कंपनी, ड्रायव्हर एज नो युनिफॉर्म, नथींग. म्हणजे हांगा जालां कितें, हे स्टुडंटाक this is the future generation. They need to see what is going on and they need to decide, are we going to correct it or not. And ताका लागून आमी आमचे कंज्युमर वेलफेअर सेल जे आसा प्रत्येक हायर सेकंडरी कॉलेजीन जे आमी स्थापन केल्लेले आहा तितून आमी रायट टू सेफ्टी विच इज द फर्स्ट रायट इन कंज्युमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 and तशेंच 1986 काडलो आसा. How many clubs you have started? But in last 15 years we have now reached 135. हितून स्कूल, हायर सेकंडरी एंड कॉलेज. कॉन्सेप्ट इज वॉट, ह्या 8 वर्सां भितर गिरायक संरक्षण कायदो म्हणजे कितें, वॉट इज द पावर ऑफ दॅट एक्ट, हाऊ यू कॅन अप्लाय टू युअर पर्सनल लायफ, हे आमी सांगितला. एंड दिस इज वेर वी आर नाव टेकिंग ईच रायट एंड गोईंग डिपर इन टू इट. जशें रायट टू सेफ्टी, रायट टू चूज, रायट टू बी इन्फॉर्म. आतां खुबशे फॉर एक्झाम्पल सिंपल केसीस आतां आमी 7 केसी मेळ्ळ्या. मडगांवचे सांगता तुका, EV बायक्स, इलेक्ट्रिक बायक फसवणूक करून विकून पोवया, डीलर ना, मॅन्युफॅक्चर ना, कोण केसी घातले. वी आर हियरिंग द केसीस इन पेंडिंग अंडर कंज्युमर प्रोटेक्शन एक्ट. तूं पळय. सो आरे बाबू म्हाजो वॉट इज माय रायट एज अ कंज्युमर. ती गाडी विकता, ती कशी चलता, ती बॅटरी जर म्हाका रिप्लेसमेंट मेळना जाल्यार वॉट इज माय फ्युचर, हेजेर कांय डिस्कशन ना. सो वेदर इट इज अ EV बायक or whether it is your rent a cab insurance or a taxi or whatever it is, आमी म्हणटा कितें न्हू, रोड सेफ्टी एंड ट्रॅफिक मॅनेजमेंट is a prime concern, should be and must be a prime concern of every consumer in Goa. And moreover in South Goa, कित्याक see, सावथान 7 तालुके आसा, कळ्ळें न्हू. आनी म्हाका तरी दिसता हांगा मडगांव जर आनी साश्टी जर सारके जर जाग्यार पडत, जशें आमी ते वास्को गेल्ले आनी तोच विशय मांडलो, स्लोली दारबंदरा, सांगे, केपें, काणकोण हे तालुके वील गेट द बेनिफीट ऑफ द अवेरनेस आनी टोनिंग अप ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन म्हणटा कितें तें जावपाक जाय. आनी हें जर जायत मडगांव जर जायत न्हू, म्हाका दिसता इट वील हॅव अ गूड इम्पॅक्ट इन द कमिंग इयर. वी आर व्हेरी पॉझिटिव्ह अबाउट इट. जो आमकां रिस्पॉन्स मेळटा वी आर पॉझिटिव्ह अबाउट इट. and we are also seeing many people are complying. I don't want to be negative. जायत्या लोकांनी आमकां thumbs up, thank you म्हणलें. कितें बाबा, I have forgotten to put my seat belt. थोडे वचोन उदकाच्यो बाटल्यो घेवन, बॉक्स घेवन हाडून दिता आमकां. This shows that people are realizing the importance of road safety and traffic management, and this is what we feel must happen. This आता statistics सांगता. Why? 56 states. Yes. Who should be blamed for this? Drivers or the? No, I think you cannot blame any one person. See, driver जितलो आपलो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा ताणें घेवपाक जाय, तितले एडमिनिस्ट्रेशन टोन अप करपाक जाय. आतां तूं पळय, एनफोर्समेंट, ट्रान्सपोर्ट एनफोर्समेंट सेल जो आहा फॉर साउथ गोवा, इट हॅज गॉट 6 people, 1 vehicle. तूं म्हाका सांग, हे सबन साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट कशें पावतले? सो वी हॅव टू चेंज दीस होल थिंग. देर हॅज टू बी नायट पेट्रोलिंग. तूं 7-8च्या उपरांत कोण ट्रॅफिक पुलीस मेळटा रातीक ना. सो गोवा रिक्वायर्स दॅट. टुरिस्ट डेस्टिनेशन म्हणटलो जाल्यार ड्रिंक एंड ड्रायव्ह कशें बंद जातलें? दे रिक्वायर मोबायल युनिट, जशें बॉम्बे, मेट्रो, बेंगलोर बी आसता. सो गव्हर्मेंट वील हॅव टू थिंक व्हेरी केअरफुली. मडगांव म्युनिसिपल कावन्सिलान चिंतचें पडटलें, बाबा ही एरिया आमची, आमी कशें प्रोटेक्ट करतले? कोणी येतलो, कोणी मारतलो, कोणी उडयतलो? कॅनॉट बी. सो देर इज अ चेंजींग सिनारियो, द डेमोग्राफीक चेंज, द अर्बनायझेशन चेंज. आनी म्हाका दिसता दीस एक्सिडंट्स एंड डेथ्स they are clear wake up call. आनी जशें आमचे दोग जाण फ्रेंड, दोग जाण चुलत भाव आनी अशें जे घडलां न्हू, म्हाका दिसता दीस इज अ स्लायट डिफरन्स दॅट इट हॅज ब्रॉट द मेसेज व्हेरी क्लोज होम म्हणटा तशें. जो सडेकर जो ब्रिजान तो वयर पडलो इन द मांडवी रिवर, ही इज फ्रॉम साउथ गोवा. ओके, एंड यू सी he is from South Goa. He was temporarily living in Nationala.
and he has died on Mandoi Bridge. So Rao Sashtiche temporary residence in Bardes and dying in Tiswadi. He ji आता जसे 50 तारीख फुलाचे जो accident झाला. This new accident scenario has shaken up Goa, and I think the time has come for us to take that message. नाले ह्याचे कोण गेल्यात न्हू, I think we cannot do justice to them. We have to do justice to them. आणि म्हाका विचारपाक जाय उदर हेकल ते ड्रिंक एंड ड्रायवाचे गोंयांत तूं म्हणटा तशें ट्युरिस्ट हे आनी हांगा ट्युरिस्ट येता ते चडशे आमी कित्याक म्हणून पडटा ते मेन पिवपाक येतात आनी सगळेच ना पूण मेजर ऑफ हे येतात सो असले हाजेर कंट्रोल करपा खातीर पुलिसान जे कितें करपाक जाय ते करतात पुलीस. See, first thing, it is the responsibility of the alcohol industry. Alcohol industry all over the world has a very specific campaign on road safety. To Europe was very clear controls are there. आम्ही आता सांगता तुका आम्ही कॅम्पेन स्टार्ट केले, डोंट ड्रिंक अँड ड्राईव्ह नोटिफिकेशन इन ऑल बार्स. पहिले तेंच्यांनी एक्सायज कमिशन सांगले, तेंच्यांनी कॉम्प्युटर प्रिंट आउट केले, जे टायट जाताले तेच पिजून उडयताले. आम्ही दाखयले, फोटो काडून परत दाखयले. आता सेपरेट फ्रेश नोटिफिकेशन केलें. सो it has to be a combination of the person who is producing alcohol, person who is serving the alcohol, and person who is drinking. See, banning is not a solution. म्हणून आम्ही सांगतात हे ड्रिंक अँड ड्राईव्ह अल्कोमीटर इनक्रीज करपाक जाय, अल्कोमीटरचं डेमॉन्स्ट्रेशन करपाक जाय. People, ordinary people should see what is alcometer, what is the purpose of it, कितली ml टेस्ट करता. So there is no awareness now. एक कोणतरी स्पीड रेडर घेऊन उबो रावलो कोंकोली समज तो कितें करता, डेमॉन्स्ट्रेशन करचें पडटा. सो फॉर दॅट यू हॅव टू ब्रिंग एड्युकेशन एडिशनल युनिट्स आनी अवेरनेस करपाक जाय. आनी एकदां लिपून रावन तुका ताला वयता, लिपून रावतात ना सी लिपून राव म्हणजे कितें, दॅट इज बिकॉज ऑफ द सिग्नलिंग. आज कितें जालां हांव सांगता तुका, आय हॅव स्टूड विथ ट्रॅफिक पुलीस अक्रॉस गोवा. आमी नायट एंड डे पासून केल्या ड्युटी तेचे बरोबर. हांगा जालां कितें, कोणाक खंय तरी तो सिग्नल मारता. सो ट्रॅफिक पुलीस ऑल्सो हॅव गॉट टार्गेट्स. आतां सुप्रीम कोर्ट कमिटी हॅज गिवन टार्गेट्स. यू हॅव टू बुक दोज मेनी केसेस, दे आर गोइंग टू होल्ड यू रिस्पॉन्स. आतां तूं म्हाका सांग तो कितें करता. आतां लिपून म्हणटा तो ही इज ऑल्सो ट्रायंग टू फायट बॅक. आमी पळयलां कशें भुरगीं इन्स्पेक्टर मूठ मारून उडयता तांकां. आय हॅव सीन इट लायव्ह. कुर्का आमी उबे रावले, कसो भुरगो मूठ मारून एएसआय उडोवपाचो आसलो. ही परिस्थिती आमी ग्रावंड लेवलार पळयताले. हांव म्हणटा कितें, तूं हेल्मेट घाल, सीट बेल्ट कोणा खातीर आमी सांगता. ओके, सो ह्या नदरेन म्हाका दिसता म्हणून आमी सांगता की ट्रॅफिक वॉर्डन वाडपाचें. रोड सेफ्टी पेट्रोल, RSP, ट्रॅफिक पुलिसाची ही स्कीम एक्टीव जावपाक जाय इन ऑल स्कूल्स. ट्रॅफिक वॉर्डन इन ऑल विलेजीस, रोड सेफ्टी एंड ट्रॅफिक मॅनेजमेंट कमिटी इन ऑल पंचायत म्युनिसिपॅलिटी. हे जेन्ना जर जायत न्हू, वी आर ट्रान्सफरींग द ओनरशीप टू द पब्लीक. जितले पर्यंत आमी म्हणटा रोड सेफ्टी एंड ट्रॅफिक मॅनेजमेंट हे डिपार्टमेंट तुमी कर, आनी हांव कितें करता, हांव टायट घातलो, हांव बेल्ट घालचो ना, हांव सीट बेल्ट घालचो, हेल्मेट घालचो, जाय तें हांव करतलो. दीस कॅनॉट वर्क. सो देर हॅज टू बी सम 50% public participation. That is, I am convinced about it. And tourists also have to be told, you are welcome to Goa, but these are the rules and regulations for the state of Goa. As you will go in any other place. To Europe also, then काय लागतं कळ्ळें. सो हांगा तूं हेका चॅकींग करनाका, तेका सोड, तो टुरिस्ट, तो हॅरेसमेंट म्हणटा, हें कितें. सो ही वूड यू से द सेम थिंग इन युरोप, वूड यू से इट इन सिंगापूर ना. सो हांगा जेन्ना सगळें कन्सेशन आमी दिवचें पडटा गोंयांत. वाय? When you go to Singapore and Europe, it is full time. So I appreciate Gomantak and Gomantak TV also. आजच्या पेपरान एक्सटेन्सिव तुम्ही न्यूज हाडिल्ले आसा. And म्हाका दिसता media has played and it continues to play a very important role to reach out to the public on this very important message. हे जर सगळे जाग्यार पडले, do you think the extent rate will come down? Yes. Up to what extent it will come? See, the targets fixed by Supreme Court Road Safety Committee is 50%. आम्ही म्हणटा 20% पासून आम्ही धोयले न्हू, it is achievable, but we have to take quarterly reviews. कळ्ळें न्हू, we have to analyze the accident. काही engineering problem जावंक शकता problem. Accident could be of personal carelessness or it could be negligence from the concerned department. कसलो प्रॉब्लेम जालो, कसलो रेकमेंडेशन दिवंक शकता. दिस इज द क्रक्स ऑफ इट. म्हणून सांगता हांव क्रॅश ऑडिट,
की एक्सिडेंट एनालिसिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. एवरी एक्सिडेंट इज नॉट द सेम कळ्ळें न्हू. आनी जे आमचे हे 5 जे लोक मेले ते आमचे 2 फ्रेंड ते चुलत भावन यो आमचो कडेकाचो तिनूय तूं पळयत जाल्यार ते व्हेरी डिफरंट सिनारियोज आनी म्हाका तरी दिसता हे आमकां दाखयता की सिंपल ओपनिंग ऑफ द डोर कॅन किल लायफ. कोणें चिंतलें कोणें चिंतूंक पासून ना. दे आर फेसिंग केस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड. कॅन यू बिलीव इट? दीज आर पर्सन्स हू केम टू हॅव अ हॉलिडे इन गोवा. वॉट इज द एंड रिजल्ट? म्हणून आमी भुरग्यांक सांगता की नवो मोटर व्हेहिकल एक्ट कितें तें आमकां अवेरनस जावपाक जाय. प्रत्येक स्कुलान कळपाक जाय की तूं जर अंडर ड्रायव्हिंग करीत, ड्रिंक एंड ड्रायव्ह जर करीत, तुजे आवय बापूय भितर पडटले 3 म्हयने. Your mugshot will be on the internet for the rest of your life. This is the implication of what will happen. हे जर लोकांक कळना न्हू, then we are serious problem. So म्हाका दिसता 24-25 this has to be a year of massive awareness in the remotest corner of Goa. This is the changes that have come in the law, and this is going to be the implication for each individual person and family. म्हाका दिसता हें गरजेचें. सो हे आशिल्ले बाब मार्टिन्स हे फाटले ताणें सांगले तशें फाटले 20 ते 25 वर्सां ह्या चळवळीक आसात. तांचे हे ते म्हणटा की दोशी एकल्याकच धरून कोता ते अशें ना. हाचे खातीर एक सगळी व्यापक अशी एक मेन म्हणटा ते आमचे प्रत्येक एक्सटेंड करता एनालिसीस जावपाक जाय. हाचे कारण इतलेंच की एक्सटेंड कसो जालो हें जर कळ्ळें जाल्यार ताणें उपाय कितें घेवपाक शकतात हेंय कळपाक शकता आनी ताणें उपाय तशें घेतले जाल्यार एक्सटेंड कमी जावपाक शकता. सो बाब तुमी हांगा आयले आनी ह्या म्हत्वाच्या विशयाचेर म्हळ्यार हो विशय सगळ्याक तुका म्हाका सगळ्याक लागपी काळजाक लागपी. कित्याक कोणीय जर घरांतलो जर गेलो वचपाचें सोड जर कोणी एक्सटेंड जावन 4 म्हयने भितर उरलो जाल्यार त्या घरच्या लोकांक कितलो त्रास जाता ते सगळ्याक खबर आसा. जे कोण ह्या बद्दल गेले तांकां. सो हाकाच लागून आमी म्हणटात की ही मॅसेज लोकां मेरेन पावतली आनीक लोक आपले परीन प्रशासन आपले परीन हे उपाय घेवपाक सुरू करतले आनी हातूंतल्यान एक कितें तरी बरी सुरवात जातली. इतलेच आमी इच्छा दवरतात, इतलेच आमी आस दवरतात आनीक सगळ्याक देव बरें करूं म्हणटात. बाब तुकाय देव बरें करूं आनी ही मॅसेज सगळ्या लोकां मेरेन पावूं इतलेंच मागतात. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.